येई जेजू आमच्या सोम्या सोडय आमकां भाग्यां दर्या अमृत आमच्या जिवाच्या येई सोम्या आमच्या देव बेगी संवार करच्या मनशा कुळा नासाव केदी सोडी नाका ये जेजू आमच्या सोम्या सोडय आमकां भाग्यां दर्या अमृत आमच्या जिवाच्या ये सोम्या आमच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जेजू ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो, आयची देवस्तुती आमकां जेजूच्या अजरपणा विशांत संदेश दिता. इमॅन्युएल देव आमचे संगता. आमी सुमेस्तां देवाच्या सन्निधानांत आसाव तसो अनुभव करूंक ताचे थंय जियेवंक आनी ताचें उतर आयकून त्या प्रमाणे तशेंच ताच्या कुशे प्रमाणे जियेवंक आदार मागोवंक आनी कृपा मागोवंक आमी हांगा जमो जाल्या. तरी आमी सच्या बलिदाना वेळी प्रत्येक जावन आमी मागया आमी सदांच जेजूच्या अजरपणान जियेवन जेजूक अनुभव करून आनी असो अनुभव हेरांतय वांटूंक जायची कृपा तसो इमॅन्युएल आम सुमेस्तांक फावो करुनी म्हणून आमचे मागणे जावं दी. आमचे उणेपण आमची अस्कतकाय आमी मानून घेवया. देवा लागचे बुकसाणे मागून सांगता आमी मागया. हांव पत्की सर्वदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. ह्या पासत म्हजो संवार मुळी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोम्या काकलूत कर सोम्या काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर सोम्या काकलूत कर सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुझ्या दुतान आमकां कळयले देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो आनी आमी जाणा जाल्या. ताच्या कश्टा आनी कुर्सा वरवीं पुनर्जीवनपणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण आमी मागताव. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इजाइया प्रवचीच्या पुस्तकांतलें वचप. सरेस्परान हाजा कडेन उलोवन म्हळें, तुज्या सरेस्परा लागीं एक गुना माग. ती पातळांतल्या गुन्यांतली वा उंच सर्गा वयली जावं. पूण हाजान जाप दिली, हांव मागचो ना, हांव सरेस्पराची परिक्षा करचो ना. तेन्ना इस्रायलान म्हळें, दाविदाच्या घराण्याच्यानो चीत दिवन आयका. तुमी मनशाक सतायिल्लें तें तुमकां पयलें ना म्हूण आतां म्हज्या देवाकी सतावंक सोदतात. देखून सरेस्परस तुमकां एक गुना दितलो. पळय, एक तरणाटी स्त्री गर्भेस आसा. ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हूण नांव दवरतली. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. सदा सर्वेस्व राजा दे महिमेचो. सर्वेस्पराची जावन आसा प्रितू आनी तांतली सगळी क्रेस्तकाय. संसार आनी तांतले निवासी सगळे ताचे. ताणेच प्रितूम दर्यावय स्थापीत केल्या आनी उदका राशीचे तिका तिरकन दवरल्या. भितर सदा सर्वेस्व राजा ते महिमेचो. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळ्ळें. ताच्या पवित्र तळार पांय दवरूंक कोण तो यो. जो नितळ हाताचो आनी निर्मळ अंतस्करणाचो. खंयच्याय बोंब्या आपले काळीज उबारिना तसल्याक फावो. भितर सदा सर्वेस्व राजा दे महिमेचो. तसल्याक सर्वेस्पराचो आशीर्वाद लाभतलो. ताच्या सरवणदारा देवाची कृपा तो सोडतलो. असली मनशां तुझें दर्शन मेळून आशेता. तुझे मुखामळ पळोवंक अत्रेकता जाकोबाच्या देवा. भितर सदा सर्वेस्व राजा दे महिमेचो. भितर सदा सर्वेस्व
राजाने महिमेचो दाविदाच्या कुळयांतलो जेजू क्रिस्त देवाचो पूत सा पावलोन रोमागारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसाप पावलान म्हणजे जेजू क्रिस्ताच्या सेवकान धर्मदूत जावंक आपयल्यान आनी देवाची सुवार्ता परगट करच्या कामाक वेगळो केल्ल्यान देवान मोग करतल्या आनी आपणाची स्वंत प्रजा जावंक ताणें आपयल्ल्या रोमा शहरांत आसलेल्या तुमकां सक्तांक बरोवचें देवा आमच्या बापाची आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां ही सुवार्ता आदी मगा आपल्या प्रवादा मारिफात पवित्र पुस्तकी देवान बसयल्ली ती ताच्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता विशयांतली रक्तमासा प्रमाणे तो दाविदाचो संततेचो पूण पवित्र करता त्या आत्म्या प्रमाणे मेल्ल्यांतल्यो जिवंत उठयलेल्या वेळातावन देवाचो शक्तिवंत पूत म्हूण स्थापीत जाल्लो ताच्या नांवाचे महिमा खातीर सौर जाणांक खातीर विधेयपणाचे म्हणजे बोवार्थाचे वाटे घाडूंक ताचे वरवीं धर्मदूत जावचे देणें म्हाका लभलें जेजू क्रिस्ताचो लोक जावंक आपयल्ल्या रोमा शारांतले आसतले तुमी हाचेच मदले देवाचे उतार्ये देवाचे बडुकार Alleluia, 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 alleluia. अबळे एक अंकर सली गर्भेस जातेली आनी एका पुताक प्रसूत जातेली आनी ताका इमॅन्युएल म्हणून आपयतले तशें म्हळ्यार देव आमचे संगता म्हूण अर्थ Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्व तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे आसो देवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या क्रिस्ताचे जनान हे परी जालें ताच्या माते मरयेक झुजा लागीं करार जाल्लें पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस जाली तिचो पती झुजे नितीवंत मनीस तरी मरयेक आपाकीत हाडूंक ताका खोशी नासली देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हणून चिंतलें पूण ताणें अशें आलोचन केली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टीक पडलो आनी म्हणालो झुजे दाविदाच्या पुता मरयेक तुजी पती म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका कित्याक तुगे थंय घर संभम पवित्र आत्म्या वरी जाला ती एका पुताक प्रसूत जातली तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय कित्याक तो आपल्या पजेक तिच्या पात्यांतली सोडयतलो हें सगळें घडलें पूण जावच्याक प्रभाद्या मारिफात सरेस्परान म्हणलें तें एक अंकार सली गर्भेस जातली आनी एका पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इमॅन्युएल म्हूण आपयतले इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे संगता म्हूण अर्थ झुजेन निदंतलो उरतस सरेस्पराच्या दुतान प्रमायल्या प्रमाणे केलें मरयेक आपली पती म्हूण ताणें आपल्या घरा हाडली पूण ती आपल्या पुताक पासूं जायसर ताणें तिच्या लागीं संभोग केलो ना आनी बाळकाक ताणें
जेजू म्हणून नाव दिलें. देवाचे उतर हे वखरी तुका क्रिस्ता. ख्रिस्त ती मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, बापायन ताच्या धाकट्या भुरग्याक सांगले, आले रे पुलीस वाटेर येवचार आसात, आमच्या घरा येतले. आनी ताणें ताजे लागीं विचारल्यार बाब खंय आसा म्हळ्यार बाब ना म्हण सांग. खंय गेला की म्हण विचारल्यार गुत्तू ना म्हण. ते जालो असो वेळ तो हांव भुरगो आसतना ही संगत जायते फावटी घडटली. प्रोहिबिशन आसलें इंग्लिशाच्या काळाचें. मुखारसून गेल्ले आमच्या स्वतंत्राच्या काळार सुरवेर. आनी पुलीस घरा येयले, सोरोप येतल्यांक पुरा धरतले. आनी येवन धाकटेल्या भुरग्याक 5 वर्साचो ताका पळयलो आनी ताजे लागीं विचारले, बाब खंय आसा रे? बाब ना. बाब ना? वय बाब ना म्हूण सांगून सांगला. तो वयर माळयेर लिपोवन रावला, तो ना म्हूण सांगून सांगला. गोत्तू ना म्हूण सांग म्हणला. बापायन कितें सांगलें, नेन तो भुरगो वो तशेंच तसाने सांगलें. कित्याक नेन त्या भुरग्या तें कपट ना. जें कितें तो चिंता तें तो सांगता. आमी शिकप आसल्या काळार जीवन आसा आनी कितलें आमचें शिकप वाडटा, आमची चिंताय दुसरी जातात. जायते फावटी आमच्या जिवितांत आनी आमच्या संबंदांत जें कितें आमी चिंता तें आमी सांगना. आमचें चिंतपाचें आनी आमी सांगचें तें आमकां जर तर बऱ्याक पडना, आमी दुसऱ्यांक तें सांगता. डबल स्टँडर्ड म्हणटा आमी. ह्या जायते दुसरे चिंतप आमी चिंता आनी हर एक फावटी तें म्हाका फायद्याचें गे म्हळें चिंतप. आज आमी अद्वैताच्या 4थ्या काळार आसा. निमाना आयतार वो येवच्या आयतारा जेजूच्या जल्माची परब क्रिस्मस आमी संभ्रमता. आनी हे देवलितेची आमकां तयार करून आसा. आयची देवलितेची वाचपा आमी पळयल्यार विभिन्नती. पयलें इसायास प्रवादीचें. इसायास प्रवादी राय आहाजाक जुदासो तो येवन सांगता खुना माग सरस्प देवा लागीं. कित्याक जुदेव लोकांक जायतीं खुनां तांच्या जिवितांत आसलीं. देवान तांचें तें काम करचें ती. देवा लागीं खुना माग. तांचो सन्निवेश जुजाचो. जुदा भियेल्लें. उत्तरांत हांवन ताचेच भाव म्हण सांगेत इस्रायल आनी ताजे वयर आसलें सिरिया. ती दोगांय सांगाता मेळ्ळीं आनी जुदाक भूत शिकय जाय. ताजे लागीं आसा 2 मात्र ती आमी घेवंक जाय म्हळें तांचें चिंताप. आनी ही खबर जुदाच्या आहाज रायाक पावली. आनी राय आहाज चिंता, हे दोगी जाण सांगाता मेळून आमचे दाट गलती जाल्यार आमची फौजा येदोळूच जायती नाश जाल्या. आमचे लागीं बळ ना. हांव एकलोच ह्या दोगां रायांक मुखारसून म्हजे लागीं बळ ना म्हणून आसिरियाच्या राया लागीं कुमोवंक मागता. तो आसिरियाचे राया लागीं कुमोवंक मागता आसतना त्या वेळार इसाया प्रवादी ताका येवन सांगता, मनशाच्या बळान तुमी जाल्ल्यात न्हय. इजिप्तांत हांव हांगा मुसर तुमी येता आसतना मनशाच्या बळान न्हय, तुमी कांयच न्हय आसल्यात. तुमच्या कांयच न्हय आसल्याक देवान ताच्या बळवंत हातान हांगा हाडन तुमचो न्हय जाल्लो हो गांव तुमकां दिता आसतना तुमी तुमच्या बळाचेर गी तुमचो भरवंसो दवरलो ह्या देवाचेर. देखून देवा लागीं खुना माग. पूण आहाज प्रवादी भायलो सैलाब दाखयता. काळजान दुसरें आसा. कित्याक येदोळूच हांवें त्या आसिरियाच्या राया लागीं ओपंद केला. आनी आतां हांव जर तर पाटी सरण जाल्यार ते दोग आसात तांचे वाटेन वय मेळटलो आनी म्हाका नाश करतलो. देखून हांवें ओपंद केल्यान आतां हांवें कशें उतार भायर फाटीं काडचें. केल्ल्या ओपंदाक काल जाता
पूण देवाच्या उतराक काल जायना. देवा प्रवादी देवाचो मनीस ताजे लागीं येवन खुना माग म्हूण विचारल्या वेळार खुना मागच्या बदलाक देवाच्या योजना कळतेमान घालच्या बदलाक त्या देवान तांचे ते गेली कितली वर्ती कृत्यां तांच्या जिवितान केदाळाय ती जिवाळ आसली तांच्या धर्माचे फेस्तां करन आज राय हें सर विसरता कापाटी काळीज अशें. देवाच्या योजनाक आपणाचे योजन समर्पण दिवंक आज राय तयार ना. आनी देखून म्हणटा बायलान सर्वस्त देवा लागची हांव परीक्षा करिना, हांव कोण शुल्लाक धाकटो कितेंच न्हय त्या देवा कडेन कुना मागचो. तो तयार ना तरी देव इजायस प्रवादीकांत कोणा दिता. एक हांव स्त्री गर्भेत जातली आनी एका पुताक प्रसूत जातली. ताका इमॅन्युएल म्हणून नांव दितले. इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे संगता. हेची शुभ वार्ता मातेवाच्या पंजरांतली बडवो जुजेक स्वप्नांत दिश्टीक पडटा. जुजे ही एक योजन करनासलो. तो बरो मनीस त्या पासत ताका तो नितीवंत मनीस त्या पासत ताका मोन नातलें ताचे स्त्रियेक खरार मात जाल्लें संबंद नातलो. ती गर्भेस आसा म्हण ताका खबर मेळ्ळी. देखून गुप्ती कोणायकय कळनासल्या बरी आपूण तिका पयस धाडटा म्हूण ताणें योजन करता आसतना देवाचो बडवो स्वप्नांत जुजेक दिश्टी पडून सांगता देवाचें योजन कितें म्हूण सांगता. हें जालां मनशाच्या शक्तीन न्हय, देवाच्या आसक्तीन, देवाच्या बळान, देवाच्या प्रेरणान. तुजी स्त्री गर्भेस जाल्या एका पुताक ती जल्म दितली ताका तुवें जेजू म्हणून नांव दी जाय. कित्याक संवसाराचो तो सोडवण करतलो. जुजे एक फावटी देवाचें योजन म्हण कळ्ळेंच आहा जाया बरी न्ही. आपणाचें योजन हांवें योजन केलां, हांवें प्लॅन केलां गुप्ती तिका धाडूंक तें ताचें योजन. तें योजन तो धरना. देवाच्या योजनाक कल्तीमान घालता. इजायस प्रवादीन दिल्लो तो प्रवाद संपूर्ण जाता. एक हांव स्त्री गर्भेस्त जालें पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इमॅन्युएल म्हूण नांव दितलें. इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे संगता. दुसऱ्या वर्साक सांत पावलोन रोमाकारांक बरयिल्लें एक मात वाट आमच्या साल्वासावाची ती भावार्थाची. देवाच्या कुशेक सदांय कल्तीमान घालती. आमचो समाज सुरू जाल्लो तसो जावन आदावनेन येवेन देवाचे कुशेक कल्तीमान घालो ना. जें कितें देवान तांकां आडवारलें तें ताणें केलें आनी अशें देवाच्या संबंदांत भायस पडली. पूण हांगासर जुजे देवाच्या कुशेक कल्तीमान घालता आनी असो फळ जावन संवसाराचो सोडवणदार मनशा मदें जियेता. इमॅन्युएल जाता. देव आमचे संगत आसा. भावान आनी भयणीनो हर एक फावटी नातालांचें फेस्त आमी संभ्रमता ना. वो वर्तो गूट आमी संभ्रमता. देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. देवाचो पूत मनीस जावंक साद जालें. जें कितें देवान वेंचून काडलें मोरयेक आनी जुजेक तांणी देवाच्या योजनाक कल्तीमान गेलो. देवाच्या योजनाक कल्तीमान गेलोंक जुजे मोरयेक कशें साद जालें. कित्याक आहाजरायाक साद जावंक ना. कित्याक आहाजरायान हांव कुणा मागना म्हणलो. हें आमच्या सदांच्या जिविताचें झूज म्हण सांगियेत. आमची योजना आसात, आमची प्लॅन आसात. ह्या संवसारांत आमी जिवन आसा
आनी तशा प्रकार तो संवसार आमकां सदांय ग्रास दिता आनी असो परिणाम देवाची येवजण कुशीन पडटा केदळसर देवाच्या येवजणाक आमी कल्तीमान घालता त्या दळा देव आमचे संगत आसा तुजी खुशी जावं आमच्या बाबाच्या मागण्यांत आमी म्हणटा पूण जिवितांत कसली खुशी करता आमची सुखुशी आमचें सुयोजन कितले फावटी हें देवाचें योजन ही देवाची खुशी हें देवाचें प्लॅन म्हज्या जिवितांत पूण थोडो वेळ त्या देवा मुखार हांव करशिता तो देव मनीस जावन आमचे मदें आयलो 1 वर्सा डिसेंबरांत ताजें जल्माचें फेस्त आमी संभ्रमता इमॅन्युएल देव आमचे संगता पण सगळ्या वर्सा देव आमचे संगता कसो जाता कशें जुजे मरियेन देवाच्या कुशेक कल्ती मानगाली आनी सोडवंदार मनशाक असो जेजू आमकां फावो केलो आनी केदळसर आमी ह्या देवाच्या कुशेक ह्या देवाच्या प्लॅनाक कल्ती मान घालता त्या दळसर देव इमॅन्युएल जाता आमचे संगता जाता वॉट इज द प्रॉब्लेम आज रायचेच आमचे प्रॉब्लेम म्हजें म्हाका दिवंक नाका म्हजें म्हाका सोडूंक नाका कित्याक नाका हांव म्हज्या प्लॅनाचेरच म्हज्या चिंतपाचेरच ताचेर हांव भरवोसो दवरन आसा सदां त्या संगतींत आय एम शुअर देवाची येवजण जेजू पळयल्यार कळटा देवाची येवजण कुरीस घेवन संवसाराची सोडवण करची जायते फावटी इट्स कॉस्टस जेजू सांगता रावचें म्हळ्यार बाकीचें सोडचें जेजूक चिटकून रावचें जायते फावटी आमच्या काळजाच्या यात्रेक आमी सांगता सगळोच समर्पिता आय सरेंडर ऑल कितें समर्पिता जुजे मरी जुजे आमकां प्रेरीत करतात म्हजें म्हळें सगळें समर्पिता हर एक दीस मागण्या मुखांत देवाच्या उतरा मुखांत म्हज्या नियाळा मुखांत जें कितें जेजू म्हजे तर आशेता तें हांव सोदून काडटा आनी तें म्हज्या जिवितांत पाळोवंक ताजी कृपा बळ मागता हें जर तर आमी सदां केलें खंडीत जावनी आमचो संवसार इमॅन्युएल देव आमच्या संगाता म्हणल्याची साक्ष जातलो गोंड बाबर्थ आमकां गरजेचो थोडो वेळ दिसाचो थोडो वेळ ह्या जेजू सांगाता मेथेर जावचो जर तर देव जेजू मुखांत आमच्या सांगाता मेथेर जावंक इमॅन्युएल जालो आमी खंय आनी खंय पयस जावचें वो देव आमच्या सांगाता सदांच आसा हर एक फावटी एवकरिस्ताचें बलिदान आमी भेटयत आसतना ह्या एवकरिस्ताच्या सक्रांता मुखांत देव आमच्या सांगाता इमॅन्युएल जाता वो मिस्टर कितलो सर आमच्या क्रिस्त जिवितांत गुणार्थ येता त्या दळसर आमची दृश्टी दुसरी जाता त्या दळसर संवसार असो काळोखूच आमच्या जिवितांत पडना बगार क्रिस्ताचो उजवाड आमच्या जिवितांत फांगता नातालांचें फेस्त सगळ्यांनी उजवाड डेकोरेशन इल्युमिनेशन इल्लें इल्युमिनेशन आमच्या काळजा भितर करया नितळ कळीज आमचें जावं दी जेजून सांगले बरी नितळ काळजाचे देवाक पळयतले हें क्रिस्मस आमी देवाक पळोवया जेजू मुखांत आमचें जिवीत नवें करया आमेन एकानिजा देवा थंय आमचो भवार्थ आमी उसारया सतमंता देवाक देवाक सर्वदार बापाक सरकार तुमच्या रस्त्यार आणि जेजू ख्रिस्ताच्या पुताक आमच्या सुम्या सुपवित्र पवित्र संभवलो ओंकार येता जन्मलो पोंच प्रतिकातने कसुसले तका कुसार सुटलो तो मेलो आणि तका निकेपिलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मल्लांतलो जुवान जालो सरकार सुटलो सर्वदार बापाच्या उजव्याक बसला तेंता जिव्यान मेलांचे म्हूण सिद्ध करून घेतलो सतमंता पवित्रत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पत्काचे बोगसाने कुडीचे जीवन कोण सस्ताचे जीवित आमेन मोगाळ भावो भयणीनो देव आमचो मोग करता ताच्या भुरग्यांक तो सदांच मागले तो फावो करता
त्याच भरवशान आनी मोगान आमची मागणी सर्गींच्या बापा समोर उबारुया. जबाब. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा तुझ्या पुतान या संवसारी आराम केल्ले मिसांव मुखारांवरच्या पापा फ्रांसीस सर्व बिस्प याजकांनी धर्मीक भाव भयणींक तुझ्या पुताचे कुशे प्रमाणे आपले शिकवणे आनी देखी मरिफात जारी करूंक आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता. बापा आमची मागणी ऐक. राजकीय फुडाऱ्यांनी तांची विंचवणूक एक मिसांव जावन घेवन लोकांच्यो गरजो समजून देशाच्या आनी समाजाच्या बरेपणाक वावरूंक बरें मोन दी म्हूण मागता. बापा आमची मागणी ऐक. आमच्या फिरगजीच्या हर एक कुटुंबाचेर तुझे आशिर्वाद घाल. आमी तुज्या पुता जेजूचें हजारपण आमच्या कुटुंबांनी भोगिशें कर आनी त्या अनुभोगान कुटुंबान राजी संदाना मरिफात सक्स दिवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. बापा आमची मागणी ऐक. पिडेन कश्टोवच्या पिडेस्तांक तशेंच प्रायवंतांक तुज्या हातान समर्पिता. तांकां बरी भलायकी दी. तुजे कुशे प्रमाणे तांचे कस सोसूंक आदार दी. बऱ्या मनाच्या मनशा मरिफात तांकां आदार दी म्हूण मागता. बापा आमची मागणी ऐक. हर एका युवजणाचे तुजें बेसांव घाल. तांचो फुडार रुपीत करूंक जणवायेन भर. आमच्या कुटुंबान एकल्याकपणी तुजे सेवेक विंचून काड म्हूण मागता. बापा आमची मागणी ऐक. या येवकरिस्ताच्या मेजा बावारी जमो जाल्ल्या आमी सर्वांनी तुज्या पुताचे हजारपण आमचे मदें वळखून तुका मानवोंची जिणी जियोंक कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमची मागणी ऐक. आतां आमच्या वैयक्तीक तेसांव बसोत आमी मागया. मोगाळा बापा तुजे मुखार भक्तीपणी दवरलेली मागणी तूं स्विकार कर. आमी सदांच तुज्या पुता जेजूचे हजारपण वळखून हर एक घडये अनुभव करून जियोंक कृपा लाभय. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. तुझ्या पायातळी नितळ संसार आशे आमची काळजा मेली घे मागता तुझे लागी पाठी निर्भागी सभा केल्याय तुवे देऊन आमकां जिवीत नवे भेटयता वास जीवन आमचे उद्या वायना सवे बापा हाडून आयल्या तुझ्या पायातळी नितळ संसार काशी आमची काळजा मेली घे मागता तुझे लागी पाठी निर्भागी. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या लागी पवित्र स्वादाबाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुज्या पवित्र आत्म्यान भाग्यवंत तूं आमकां आर्मोरेची कूस सुफळ केली. तुजे वेदीचेर आमी दवरल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं पवित्र कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. आमची कळसा उबारूया. आम्ही ती सर्वेस्परात उभारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. वर्षामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा, सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्वांतय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी प्रगटले. उतरावरत्या मोगान आमकां मायेन ताका सांबाळलो. जुआवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतस ताची वळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोषान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केले. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावून वाकणणेची. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरा संगती तुजे महिमेचे किर्तन आमी निरंतरी गायता. Pavit, 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. बाप्पा, करोस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सस्ने कराराचें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सोमेस्त मनशां पसोत तें वाडोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर्त सोगूट परगटुया. Sonia Jesu, तुझे मरण आम्ही समरता. तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही प्रगटता. तुझ्या येण्यात सोम्या जेजू आम्ही अत्रेकता.
बापा जेजूच्या मरण असो आणि पुनर्जीवनपण असो आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि वो जिवीत असो वंडो आणि सोडवणेची कालच तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतल्या आम सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपण असो बरोबर दरम्यान आमच्या सगळ्या भावा बहिणीची काकूळट कर तांकां तुजे इश्टागती मेल्या समेस्तांक तुजें पजळीत मुगा मोळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता अंकरी मरे देवाचे मागीर संगती बगेवन झुजत तिचो पती बगेन धर्मता आनी सर्वांकडे तुका मान वाल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना जेजूच्या अजरपणान जियोवन ताची खुशी आमच्या जिवितान करूंक जाय असची ससाय जेजून शिकयल्या मागण्या मुखांतर मागून घेवया आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज संपय तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संसारात जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या उक्षिता तशें आमचे पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रैतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकंतांतली वाटय कित्याक आसवडकी पदवेने महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं तुमची सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाची शेळी संसाराची पापां तेरे आमची काकूट कर देवाची शेळी संसाराची पापां तेरे आमची काकूट कर देवाची शेळी संसाराची पापां तेरे आमकां शांती दी आमकां शांती दी ओ जावन आसा जेजू क्रिस्त इमॅन्युएल देव आमचे संगता देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सुमेस्तां सुभागी सोनिया तुमच्या भितर म्हाका फोव ना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत
खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तूंपरास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जेजू स्वादिक गोया ये काळजांत दूर बोल्या. स्वागत 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 तुका जेजू बोऱ्या गोळ्या. जेजू स्वादिक गोळ्या ये काळजांत दूर बोल्या. स्वागत 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 तुका राया सर्गीच्या आत्म्यात ये आमच्या प्रकाश तुजो वांगड. जिणेच्या पयरात आमच्या बरवशाक पातका काडून निवडाय. कृपेन तुज्या नेटाय सर्गीची वाट दाखय. कृपेन तुज्या नेटाय सर्गीची वाट दाखय. जेजू बोऱ्या गोळ्या. जेजू स्वादिक गोळ्या ये काळजांत दूर बोल्या. स्वागत 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 तुका जेजू बोऱ्या गोळ्या. जेजू स्वादिक गोळ्या ये काळजांत दूर बोल्या. स्वागत 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 तुका. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, या तुझ्या जेवणान वांटो घेवन तुझ्या सुखान ससनाक आमकां वांटो मेळटलो म्हूण आमी बरवशान भरल्या. आमच्या सोडवंदराच्या जल्माची परब जितली लागीं लागीं पावता तितली व्हड जावं आमची भक्ती. ही आमी मागता आमच्या सुमयाची सुचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुझे सोवे आसो. सर पदवीदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वसून यात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वळखा. सोन्या हावेता तुका अर्घा दिता. तुझे नाव गाता माया मोगान आमची येता. सोन्या हावेता तुका अर्घा दिता. तुझे नाव गाता माया मोगान आमची येता.
सुस्वार तुजो फांकय मुजेर राता सता वाटेन मेटा काडूंक येता सोम्या हांव येता तुका अलगा दिता तुझे नाव गाता माया मोगान हांव जियेता सोम्या हांव येता तुका अलगा दिता तुझे नाव गाता माया मोगान हांव जियेता भगवान क्रिस्ताचे कृपेन निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दिसपणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नबी आमेन.